प्लास्टिक पोतयो विकतल्या पसरकारांक आता थळावे पालिका पंचायतीक वर्साक 48,000 भरचे पडटले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान 18 मार्चाक अधिसुचोवणी काढल्या। रजिस्टर केल्ले पसरकारांक म्हयन्याक 4,000 भरल्यारूच पोतयो विकूंक मेळटल्यो। प्लास्टिक कोयऱ्याचो विलो लावपाची जबाबदारी पालिकाचेर, मात गोंयांत कोणाक हो कायदो केला म्हणून सुद्धा खबर ना। खासा रिपोर्ट। प्लास्टिक कोयराचो विषय केंद्रान बरोच सिरियस घेतला। स्वच्छ भारत मोहिमेत मोठी आडखळ प्लास्टिक कोयराची। देश प्लास्टिक मुक्त करपा खातीर केंद्र सरकारान आता कांय खर नेम केल्यात। प्लास्टिकाच्या वापराविशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान राजपत्रीत अधिसुचोवणी काढल्या। 18 मार्चाक काडिल्ल्या अधिसुचोवणेंत प्लास्टिक कोयर वाडचो न्ही म्हूण कांय उपाय केल्यात। नेम मोडटल्यांक फायनय पडटली। प्लास्टिक पिशव्यो विकपाच्यो आसल्यार पसरकार विक्रेत्यांक नोंदणी सक्तीची। पालिका पंचायतींकडेन विक्रेत्यांनी रजिस्ट्रेशन करप। 6 म्हयन्यां भितर पालिकांनी रजिस्ट्रेशन फी एकठांय करूंक जाय। पसरकारांनी म्हयन्याक 4,000 रुपया प्रमाण वर्साक 48,000 रुपया भरप। विक्रेचे ताकी प्रमाण कोयरा विल्या खातीर पालिकांनी वेस्ट मॅनेजमेंट फी घेवप। ह्या फीचो वापर पालिकांनी प्लास्टिक कोयर विल्या खातीर करप। केंद्रीय अधिसुचोवणे प्रमाण पंचायती आनी पालिकांनी आपलो वाठार नितळ दवरचो पडटलो। जबाबदारी तांची। पालिकांनी वर्सा भितर प्लास्टिक कोयर विल्याची यंत्रणा उबारपाक जाय। प्लास्टिक कोयर एकठांय करपा पासून प्रक्रिये मेरेन सगळी जबाबदारी पालिका प्रशासनाचेर। अधिसुचोवणी येवन 2 म्हयने जाले। गोंयांत पालिका प्रशासनात हो कायदो चालीक लावंक जाग माग दिसना आनी प्लास्टिक पिशव्यो विकतल्यांक असो कितें कायदो केला हें खबर पसून ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। बाबुशाचे बलात्कार केशीत पणजी जीएमएफसी कोर्टान 6 आरोपी रोजी फेरोसाक 3 दीस पुलीस रिमांड दिला। बाबुशाच्यो वैजकी चाचण्यो आयताराय जीएमसीत चलताल्यो। सोमारा बाबुशाक चिल्ड्रन्स कोर्टामुखार हाजीर करतात। बाबुशाची कस्टडी वाडून घेवपाचो पुलिसाचो यत्न चल्ला। पीडित चलयेच्या वयाची खात्री करूंक वैजकी चाचणी जावपाची आसा। बाबुश मोन्सेराताचे अल्पवयीन चलयेवेले बलात्कार केशींत बायला पुलिसांनी आयतारा 6 आरोपी रोजी फेरोसाक पणजे जीएमएफसी कोर्टामुखार हाजीर केली। कोर्टान रोजीक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। रोजी शेनवारा क्रायम ब्रांची मुखार शरण आयिल्ली। पीडित चलयेची आवय आनी मुखेल आरोपी आमदार बाबुश मोन्सेराता मदीं चलयेच्या वेव्हारात रोजी मध्यस्थ म्हूण आरोप। शरण आयले उपरांत तपास अधिकाऱ्या मुखार रोजीन जबानी दिल्या। ते पीडित चली आनी तिच्या आवयक फाटले वर्सभर जाले आपूण वळखता म्हूण रोजीन मान्य केला। पीडित चलयेक खंय तिणें मोबायल आनी सीम कार्ड दिल्लें। पीडित चली आपल्या आवय बरोबर झगडूंक लागली तेन्ना तिचे कडल्यान मोबायल आनी सीम काडून घेतले। उपरांत ते सीम कार्डाचे कुडके केले अशें रोजीन पुलिसांक सांगलां। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोजीन पीडित चलयेक दिल्लो तो मोबायल फोन पुलिसांक मेळ्ळा आनी मोबायलांतलो डाटा तसोच आसा। पुलीस आतां तो मोबायल फोन चाचणेक फॉरेन्सिक लॅबांत धाडटले। बाबुशाच्यो मेडिकल चाचण्यो आयताराय जीएमसीत चालू आशिल्ल्यो। जीएमसी दोतोरांनी सांगिल्ले प्रमाण घरांतल्या लोकांच्या हजेरेंत बाबुशाची सोमारा फिजिओलॉजिकल टेस्ट जातली। चलयेच्या पिरायेवेल्यान जाल्ल्या गोंधळा उपरांत आतां पुलीस चलयेची खरी पिराय कितें तें थारावंक वैजकी चाचणी करपाचे आसात। पुलिसांक पीडित चलयेचे 2 वेगवेगळे जल्म दाखले मेळ्ळ्यात। दोनूय नेपाळचे। एका जल्म दाखल्यांत पीडित चलयेचे जल्मला ते वर्स 1999, दुसऱ्या दाखल्यांत 2000 दाखयलां। गोंय चिल्ड्रन एक्टा प्रमाण पीडित चलयेची एकूच आनी खरी जल्म तारीख आसूंक जाय। 3 दिसांचे पुलीस रिमांडा उपरांत बलात्कार केशींतलो मुखेल आरोपी आमदार बाबुश मोन्सेरात आनी पीडित चलयेच्या आवयक सोमारा सकाळीं चिल्ड्रन्स कोर्टामुखार हाजीर करतले। पुलीस कोर्टामुखार दोगांची पुलीस कस्टडी वाडोवन दिवची म्हूण मागपाचे आसात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। घेवया एक विराम।